मार्कूचे शुभ वर्तमान. आणि दोन शास्त्रांतल्या एकल्यान ताचेर वादविवाद चलतात ते आयकून आनी जेजून काय बरे भाशेन जबाब दिलो ते पळोवन ताचे कडेन विचारलें, सगळे भितर पयली आज्ञा खंयची? जेजून ताका जाप दिली, पयली आज्ञा ही, आयक इस्रायेला, सर्वेस्पर आमचो देव एकलोच सर्वेस्पर, आनी सर्वेस्परा तुज्या देवाचो सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या जिवाच्या बोलान, सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळे तुजे शक्तीन तूं मोग करतलोय. दुसरी आज्ञा ही, तुजोच मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो तूं मोग करतलोय. हाचे परस व्हड आज्ञा आनीक ना. आनी दोन शास्त्र्यान ताका म्हणलें, शाबास गुरुजी, तुवें सांगलाय तें खरें. तो एकलो आनी ताचे भायर दुसरो ना. खरेंच सगळे काळजान, सगळे मनान, सगळे जिवाच्या बोलान, सगळे शक्तीन आमी ताचो मोग करूंक जाय. आनी आमचो करतांव तसो आमच्या पेल्याचो आमी मोग करूंक जाय. हे सगळ्या होमा आनी यज्ञा परस एकदम अदीक व्हडतें. ताणें शाणेपणान प्रतिपाल केलो म्हूण पळोवन जेजून ताका म्हणलें, तूं देवाच्या राज्यांत थावन पयस नाय. आनी ते फुडें कसलोच प्रश्न ताका घालूंक कोणाकूच काळीज जालें ना. देवाचें उतर हे